Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या पुस्तकावेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवंत जातोली म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बंदखणींत दवरलें. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्यान जायत्या जाणांनी सोतमानले आनी दाद्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव आलेक्झांद्र आनी परम याज्ञिकांच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसलेमाक जमलीं. धर्मदूतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, परजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे परजेक आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमचो जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणचे ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुखेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो
तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरियासाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. शिमाव पेद्रू जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नातानाएल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमाव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी होड्यांत चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोव करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमाव पेद्रून आपले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पूण मासलेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उजार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून शिमाव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली. आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पावत. सोमयाचे शुभ वर्तमान. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. जुआंव 21:10. नियाळाक आदार. केत नांवाचो भुरगो ल्हानूच तावन कुडीन ओसोक्त सदांच
दुयेंत पडटालो. इस्कोलाक वो मिसाक वचोंक पर्यंत सारकें जायनासलें. ह्याच पासत निराशी जातालो आनी देवाचेर आनी आपल्याचेर शीण करतालो. एक दीस असोच घरांत बसून टीव्हीचेर मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना पाद्रीची एक वोळ ताच्या कानार सादली. देव आमचें बळ, आमची कूड ओसोक्त जावन आमचें काळीज विरोन वचों, पूण देव आमचें बळ. उपरांत सदांच केत ही ओळ उच्चारूंक लागलो, देव म्हजें बळ. आनी अशें करून सवकास ताचे पिडेक इलाज मेळ्ळो आनी तो सारको बरो जालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत शीस निराशी जातात, कारण आख्खी रातभर तांकां कांयच मासली मेळ्ळी ना. पूण जिवंत जाल्लो जेजू तांकां होडयाचे उजवे वाटेन रांपोण घालूंक सांगता आनी ताचें आयकून शीस रांपोण घालतात आनी ओडून हाडूंक जायना तितली तांकां मासली मेळटा. आमच्या जिवितांत जिव्या देवाची आमी मिलाग्री अणभवतल्यो जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक आनी बरे भशेन पाळूंक जाय. पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो उजवाड आमच्या मनाचेर आनी काळजाचेर प्रकाशूंक मागुया आनी आमी नव्या उजवाडाचें जिवीत जियोवया. दयाळ बापा, आमी आमच्या समुदायांत जियेतना निराशी आसलेल्या कुटुंबाक भेट दिवन तांकां तुज्या उतरांतल्यान बळ मागूंक आमी वावरूंक पावूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.